गोंयांतले गुंडाराज सोंपोवया। सामान्य मनशांक तांचे हक्क, गरजो आनी सुविधा मेळोवन दिवपी आम आदमी पार्टीचे सरकार हाडुया। गोंय सांबाळून दवरपा खातीर आनी दुसरो पर्याय ना। दाबोळेच्या रॅलीत आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी हुंकार भरलो। प्रेमानंद बाबू नानोस्कराच्या फुडारपणाखाला दाबोळे आम आदमी पार्टीन रोजगार यात्रा काढली। यात्रेक बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। भाजप आनी काँग्रेसीचे काम करपाचे पद्दतीचेर फुडाऱ्यांनी टिका केली। वीज, उदक, शिक्षण अश्यो मुळाव्यो सुविधा योग्य तरेन मेळोवपाक जाय जाल्यार आम आदमी पार्टी शिवाय दुसरो पर्याय ना। गुंडगिरी ना करूया। सिसिल रॉड्रिक्स, एडविन मास्कारेनस, प्रेमानंद नानोस्कार आणि वाल्मिकी नायकाचो आयकात हुंकार। In Dabolim constituency, कित्याक हो आमचो जागो. I'm born and brought up in this area, and I feel so proud to support the team over here. ताका लागून हे यात्राक आमी सपोर्ट करपाक all the way from तालिगांव येयल्या, कित्याक आमी फुडें सरना जाल्यार न्हू गोंय पिड्यार, and we are आम जनता, आम आदमी पार्टी, simple people that have come down on ground level. Kityak, what is happening with this traditional politics? We want to get done with this. We want to get done with gundagiri kind of governance. That's Taligaon asa. So we need that all over Goa. Je kon आम जनता हा बाय सरपाक जाय, कित्याक आमचे गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी फुडें सरपाक जाय. And enough is enough. Yeah, this is what they have done during this pandemic time. They have treated people like dirt, made us stand in line, no provision. In GMC, people were just allowed to sleep on the floor. I mean, this is our governance. Is this what you're giving common man? We need hospitals, we need education centers, we need good infrastructure, we need free travel for women, we need so many facilities. आमी टॅक्स पेयर्स, आमी टॅक्स पे करता, आमी कांय फायदो मेळना. Everything is expensive today, right from fuel prices, right from gas cylinders, right from all the possible. Even tomatoes have gone high. 60 रुपया जाले आता. I mean, where are we headed right now? Where common man is totally not benefited. So that's why we need Aam Aadmi Party which listens to the common man. They आमी फुडें सरपाक जाय आनी प्लीज लोकां लागीं मागता गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार एक चान्स दियात आम आदमी पार्टी. We are there, we are common men that have come together. We are all from engineers, artists, doctors, entrepreneurs, name it, and we are all coming together. You can see our joinings that is happening. We are all coming together. कित्याक आमकां गोंय सांबाळपाक जाय. लोकां लागीं मागता Dabolim constituency and all the people of Goa who are watching this rally today. We are going to be starting soon. Join in, support us. Symbol asa झाडू, साफ कोरिया दन पॉलिटिक्स. Thank you very much. तो सदां न्यू वाड्यान रावता, ताका केन्ना मेळून जाता 24 घंटे मेळपा जाता. तो पणजे आनी दोना पावल थिंगा रावना. तो आमचो कॅन्डिडेट आनी लोकांक इतली उर्बा आयल्या आतां की बाबू हे पार्टी जॉयन जावन की आमकां बरें कितें बरें जातलें फुडें. जशें दिल्ली जाता ते भाशेन हिंगा जातलें, बरें स्कूल शिक्षण जातलें, स्कूल जातलें, रस्ते पाणी सगळें बरें जातलें. आनी लोकांचें कितें डे टू डे काम आहा तेजे कितें सर्टिफिकेट सो डे टू डे सर्विसीस सगळे घरा कडेन येवन मेळटले पांया कडेन. ताका लागून हांगा सगळे यूथ आनी सगळे लोक बरे खुशाल आहा आनी बाबूक सगळे फूल सपोर्ट करता आनी ताका जैतवंत करतले. एक गाडी दवरपूण रॅली हितून पळोवंक गेल्यार आयज यूथ इतले जॉयन जाले आमकां की तांकां खरें दिसता की केजरीवाल प्रॉमीस फुलफील जातले गोंयांत म्हणून आयज आमकां यूथ इतले जॉयन जाल्या आनी ही रॅली फूल कंप्लीट सक्सेसफूल जाली. ती रॅली बीग रॅली सारकी गोंयची. अजून पर्यंत जे रोजगार यात्रा जाले ताका जो प्रतिसाद मेळ्ळा तो वाडत चल्ला आनी हाजो एकूच मॅसेज आसा की गोंयकारांनी आम आदमी पार्टीक एक्सेप्ट केल्लो आसा आनी 2022च्या इलेक्शनान फक्त आम आदमी पार्टी आनी अरविंद केजरीवालाचेर विश्वास आसा. कित्याक अजून पर्यंत गोंयकारांनी इतलीं वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पळयलें, इतलीं वर्सां काँग्रेस पार्टीचें सरकार पळयलें आनी दोगांय पार्टींचो विश्वासघात सोसून घेतला. आनीक सोंसपाचें ना म्हणून गोंयकारांनी ठरयल्लें आसा. ह्या वेळार लायट, नोकरी, उदक, इस्कोलां, हॉस्पिटलां, डोर स्टेप डिलिव्हरी, बसीचो प्रवास, हे सगळे स्कीम गोंयकारांनी जे दिल्ली बद्दल बरे स्किमी बरी आम आदमी पार्टीन कामां केल्ली ती आयकलां. ती आमकां गोंयांत जाय म्हणून हट्ट धरला आनी 2022 फुडलो सरकार आम आदमी पक्षाचो आसता. गोवा 365 खातीर दाबोळच्यान हिरू महाले.